कुटपणा जेटीर नुस्तें मारपी कामगारांमदीं झगडे। नुस्तें मारचे पयलीं आपल्या वांगड्याकूच मारलो। गोंयचे रणजी टीमीत आसचे फकत गोंयकार खेळगडे। काँग्रेसीची मागणी सांगतान गोवा फॉरवर्डाचेर मारला फार। आमदार फिलीप नेरी मतदारसंघाचे उदरगती वेल्यान चिंतेत। सरकाराकडे मागल्यार सरकार दाखयता बोर्ड रिते तिजोरी कडेन। गोंयभरचे रस्ते भरल्या फोंडकुलांनी। कोण मरता कोण जखमी जाता हिशोब ना। आता खबरो विस्तारान पळोवया। पुलीस संरक्षणांत नुस्त्याचो ट्रक पोळे चेकनाक्यार पावलो। लोकांक दुबाव मारिल्ल्यान चवकशी केली। ड्रायव्हरान सांगलें कुसकें नुस्तें फॅक्टरीन व्हरता, पूण लोकांनी उस्तून पळयल्यार भितर भरिल्लें ताजें नुस्तें। नुस्त्यावेल्यान लोकांचे भलायके कडलो आपालिपा खेळ अजून सोंपो ना। पेड्ड्यार जाल्लें नुस्तें ट्रकान आसा अशें ट्रकाच्या ड्रायव्हरान आनी पुलिसांनी सांगलें, पूण ट्रक थांबोवन जेन्ना तपासणी केली तेन्ना तातूंत ताजें नुस्तें आशिल्लें। राजकीय नेत्याकडे संबंध आशिल्ल्या नुस्त्या माफियाचो हो ट्रक आसा अशें थळावे लोक म्हणटात। कंटिन्युअसली एक गाडी नुस्त्याची जी आसा ह्या टायमार वता आनी ताच्या मुखार पुलीस एस्कॉर्ट वता, पुलीस गाडी व्हॅन आसता। हांगाच्यान पोळ्याच्यान काणकोणची जी व्हॅन आसा ती वता आनी करमलघाट म्हणल्यार ते गाडयेक सुट्टा। करमलघाटाचेर कुंकळची जी गाडी येता ती येता आनी ते गाडी मुखार घेवन वता। कंटिन्युअस प्रोटेक्शन आसता। एक प्रश्न आयलो की बाबा हें प्रोटेक्शन एका गाडयेक कित्याक? फायंड आउट करपा खातीर गाडी फक्त रिक्वेस्ट करून तांकां हाडयलो, रिक्वेस्ट केलो की रावात, ते रावले आनी विचारलें जाल्यार ताणें सांगलें पिड्यार फीश आसा, पिड्यार नुस्तें आमी फीश मिलाचेर कुंकळ्यो व्हरतात। पुलीस स्टाफा कडेन विचारलें, ताणें तशेंच सांगलें की ते पिड्यार फीश आनी वाटेर खंय तांच्यांनी तें उडोवचें न्ही म्हणून आमी ताका पुलीस प्रोटेक्शन दिता। जेन्ना एक्चुअली आमी नुस्तें चॅक केलें थंय ताजें नुस्तें भितर आसा। कसलें नुस्तें? ताजे बांगडेले धाकटे बांगडुले आसात आनी ताजे जे एक सिंपल डॉक्युमेंट ताज्या हातीन जो ड्रायव्हरा कडेन आसा तातूंतय मेन्शन केल्यार बांगडे आनी चमन म्हणजे टोक्यो हे दोन नुस्तें तो घेवन वता। नुस्तें व्हरता ताजे बद्दल कांय वाद ना। एफडीएन आमी फायंड आउट केलें तेजे भशेन एफडीएन ताजे सॅम्पल्स घेतला, रिपोर्ट जातलो, हें सगळें मान्य। पूण हें सगळें करून एकाच गाडयेक स्पेशल प्रोटेक्शन कित्याक? ह्या गाडयेक प्रोटेक्शन दिवपाची गरजूच ना म्हाज्या हिशपान। जरी तें पिड्यार नुस्तें फीश मिलार वता जाल्यार तें डायरेक्ट फीश मिलारूच वतलें न्ही। पूण ते पळोवपाक गेल्यार पिड्यार नुस्तें न्ही, दोन गोश्टी जावपाक शकता की एक हें खास एका खास मनशाचें नुस्तें म्हणून ताका प्रोटेक्शन, दुसरें पिड्यार नुस्त्याच्या नांवार व्हरून तें आनी खंय तरी विकपाचो घाट हे लोक चलयतात। खंय तरी आमकां इन्फॉर्मेशन आहा की गाडयेचो नुस्त्याचो माफिया जे चलता, नुस्त्याची माफिया, ताजो जो मेन मनीस आसा आनी जो आमच्या एका पावरफूल मिनिस्टराक लागींचो मनीस आसा त्या मनशाच्यो ह्यो गाडयो आनी म्हणून ताका हें प्रोटेक्शन। राजकीय दबावाक लागून राजकीय हाजी फायदे घेतात आनी पुलिशेक वापरतात आनी पुलीस तांकां राजकीय नेते मंत्री हे तांकां भिवन हे तांणी सांगलें फोनाचेर तागे गाडी पोळ्याक म्हणल्यार पुलीस वावरतात, करमळघाट पावयतात, तेजे करमळघाट रावल्यार परत कुंकळे पावयतात। एक कोणाचो एक नुस्त्याचो हो बिजनेसन मोठो राजकीय तागे फायदा ताका फायद्याचो हो आनी पुलीस वापरता हें करता हें। आनी घरे गरजेक जाल्यार पुलिशे गाडी जाल्यार कोणाक गरजे मेळपाना, ताजो अनुभव म्हाका बी आसा। आनी हांव एक पावटी नंबर प्लेट नासतना ह्योच गाडयो ह्या माफियाल्यो भोंवतना हांवें पुलिशेक कोण दाखोवन दिल्ले, ताणें जाल्यार पुलिसांक कंप्लेंट दिवन म्हाका। काणकोणच्यान आमचो खबराकार देविदास गांवकार। गोंयच्या रणजी पंगडांत फकत गोंयकार खेळगडे दवरचे। संघटनेचो अध्यक्ष सुरज लोटलीकारान राजिनामो दिवचो। क्रिकेट मळावेले हे भानगडीत गोवा फॉरवर्ड घुस्पला। साबार आरोपांच्यो सिक्सरी मारीत काँग्रेस बॅट घेवन पिचीर धांवंक लागल्या। स्वप्नील अस्नोडकार, शदाब जकाती आनी सौरव बांदेकाराक रणजी पंगडांतल्यान भायर दवरला। गोवा क्रिकेट संघटनेच्या ह्या निर्णयाक लागून जीसीएचो अध्यक्ष सुरज लोटलीकार वादात आयला। सुरज लोटलीकाराचेर जे आरोप जाल्या ते गंभीर जावन आसा, तेन्ना त्यांनी ताबडतोब आपणाच्या पदाचो राजिनामो दिवचो, कित्याक तेंचेर आरोप केला तो एक प्रसिद्ध असो नामवंत असो क्रिकेट खेळगड्यान केल्लो आसा, जेका ते संघटनेन कितें चलता हे पुरायेन म्हायती आसा। असल्या शदाब जकातीन तेचेर आरोप केल्लो आसा। नामदेव फडते हांच्यांनी तांचेर आरोप केल्लो आसा, जेका तुमी आपणाचो ब्रँड एम्बेसेडर म्हणून इलेक्शना वेळार यूज केलो, तेकाच आयज धमकी दितात, तेकाच काडून सायडीक दवरतात, तेचोच करियर पिड्ड्यार करूंक सोदतात। जावं ते राजकारण, जावं ते समाजकारण, जावं ती संस्कृती,
जावं तो खेळ हे सगळे काबार करपाक उठलेले आसा. हांकां गोंयचें कांयच पडलेलें ना. गोंयच्या खेळगड्यांक रणजी पंगडांतल्यान भायर उडयल्ल्यान काँग्रेसीचो म्हणयारो अमरनाथ पंजीकरान GCAचो अध्यक्ष सूरज लोटलीकराचेर टिका केल्या. वेवसायीक कोट्यांतल्यान आदलो भारतीय पंगडाचो कॅप्टन अझरुद्दीनाचो चलो असाउद्दीनाक गोंयच्या पंगडात संद दिवपी GCAच्या निर्णयाचेर ताणें प्रस्न उपस्थित केला. GCA under Mr. Suraj Lotlikar has gone to such lower level that there is no selection committee and the players are selected at the whims and fancy of Mr. Lotlikar and not based on their performances and skills. If you see my statistics and records, the copies I have circulated to all of you for your reference, I have single-handedly won matches for Goa in the recent 3 to 4 seasons with my bowling, and also in every season I have been the highest wicket taker for Goa. And I asked Mr. Suraj Morajkar, give me one good reason. What is your suggestion as to you wish me? You Suraj Lotlikar, as to what is the advice for retirement and to keep me out of the remaining matches. He has not even played last year Ranji Trophy. He has not even played first class cricket. Then why is he given chance to Goa, to play for Goa? This is how you spoil the name of Goa. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. नुस्तें मारपी कामगारांनी नुस्तें मारच्या पयलीं आपल्या साथीदाराक जिवो मारलो. कुटबण जेटीर ही घटना शुक्रारा राती कडेन घडली. 3 कामगारां मदीं आदी बाचाबाची जाली. उपरांत 2 जाण एकठांय येवन तिसऱ्याक वयर धाडलो. मयताचें नांव प्रताप सिंग अशें पुलिसांनी सांगलां. तशेंच गुन्यांवकारांकय पुलिसांनी धरल्या. संतोष बाग आनी गणेश्वर बाग अशीं तांची नांवां आसात. दोगूय मूळ ओडिशाचे रावपी. एक प्रताप सिंग, एक संतोष बाग आनी धनेश्वर बाग हे 3 खलाशी आशिल्ले. सो तांचे भितर ते पिल्ले आशिल्ले. सो तांचे भितर शाब्दीक चकमक जाली आनी ताजें पर्यावसन जीवघेण्या हल्ल्यात जालें. तातूंत भितर संतोष बाग आनी ज्ञानेश्वर बाग हे दोनी ओरिसा रावपी. सुंदरगड डिस्ट्रिक्ट हो तांचो जिल्लो. सो ताणें प्रताप सिंग म्हणटा ताका सुर्यान तेजेर हांगा मानेर सायडीच्यान वार केलो आनीक हेवी ब्लिडींग जाल्ले कारणान तो ऑन द स्पॉट एक्सपायर जालो. कुटबंच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. कळंगूट कांदोळीची जमीन भांगरा परस अदीक मोलाची, पूण थळाव्यांनीच हांगासरली सुवात कांय तेंपा आदीं भायल्यांक विकली. पूण आतां तरी उरलेली जमीन विकूं नाका. येणावळ मेळोवपाक तिचो उपयोग करात. आमदार मायकल लोबोन लोकांक उलो मारला. 15 वर्सां पयलींच्यान भायले लोक येवन कळंगुटे जमीन घेत आसा. कळंगुटीच्या लोकांनीच तांकां आपल्यो जमनी विकल्यो अशें आमदार मायकल लोबो म्हणटा. भायल्या लोकांक जमनी विकच्या परस थळाव्या लोकांनीच आपल्यो जमनीत वेवसाय करचे अशेंय तो म्हणटा. आयकात तो कितें म्हणटा ते. कोंगुटीन जागो खूंय आहा, सगळे जाग्याचे ओनर आमचे कोंगुटकारूच. जे कोणे इकला दिल्लीकारांक 10 वर्सां पयलीं ते कोंगुटकारांनीच इकला. तुम्ही दुसऱ्याचेर घाली नाका. आनी हांव तुमकां अनेकदां अपील करता, the land prices in Kalangut and Kandolim will shoot up more after our ODP comes up. Do not sell the land. This land is very scarce land. ही खूप म्हारग जमीन. तुम्ही इकी नाका पैसे मेवता म्हणून. तेचेर पैसे करा. गेस्ट हाऊस बांदा. मोपा एअरपोर्ट जाले काय इतले ट्युरिस्ट येतले, जागो आसचो ना रावपाक. Seen that all government land is protected. We have seen that the hills are protected. शेतां सगळी प्रोटेक्ट केल्ली आहा. बट खूंय आमकां जाय फॉर जनरल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, दॅट इज मल्टी लेवल कार पार्क, ट्रान्सपोर्ट झोन, इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन, सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट इन कांदोलीम, फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड इन गावरावाडो, ते आमी कम्युनिटीचे जागे मार्क केल्ले आहा आनी प्रोटेक्ट केल्ले आहा फॉर द विलेजेस ऑफ कलांगूट एंड कांदोलीम. परराच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार.
मतदारसंघात एकूय उदरगतीचे काम चालीक लागना. आतां आनीक पाशियेंस उरोना. लोक शेगीत मागण्यो मुखार काडटा पूण निधी ना म्हणत सरकार तोंडाक पानां पुसता. वेळ्ळीचो काँग्रेस आमदार फिलीप नेरी सामको बेजार जाला. रस्त्यावेल्या फोंडकुलांतल्यान गचके खायत वचप ही आतां नावेलकारांक सच्चेत जाला. गोंयांत रस्ते अपघातात वाड जाल्ल्यानय सरकारान चिंता उक्तायल्या. पूण भौशीक बांदकाम खात्याक रस्ते सारके करपाक अपेस आयला. संबंदीत खात्यान रस्ते सारके केले ना जाल्यार रस्ते अडयतले अशी शिटकावणी थळाव्या लोकांनी दिल्या. आमचे प्रदूषण प्रश्न, कार्बनाचे प्रश्न, कार्बन फॅक्टरीचे खुबशे प्रश्न बोललो स्क्रॅप यार्ड इश्यू, कितलेशे इश्यूज ते पासा ते सरकारा फुडें आमी घायिल्ले आसा. आमी वेटिंग, आमी रावता सरकार एक रिस्पॉन्सिबल गव्हर्मेंट रावता. नावेलेच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. सरकारान नकारात्मक कार्यप्रणाली आपणायल्या. न्यायालयात केस चलता ताका पाळो दिनासतना खासा अर्थीक विभागाल्यांची तळी सरकारान उबारल्या. तांकां मुद्दला सकट व्याज फारीक करता. आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सान सरकाराक धारीर धरला. SEZ खातीर काँग्रेस सरकारान काय आस्थापनांक जमनी दिल्ल्यो ताका विरोध जाल्ल्यान सरकारान हे धोरण फाटीं घेतिल्ले. SEZ खातीर बेकायदेशीरपणान जमनी दिल्यो असो आरोप करीत कांय प्रमोटर्स उच्च न्यायालयात गेल्ले. उपरांत ते सर्वोच्च न्यायालयात गेल्ले. मागीर सरकारान तांचे कडेन तडजोड करून तांकां पयशे दिवपाचें मान्य केल्लें. इरेग्युलेटरीज पळय आहा ह्यो स्टॉप जावपा जायो. मनोहर पर्रीकर मगे ताम मत आय एम टेलिंग द चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर, स्टॉप all these bad things are haunting you wherever you go. Don't go रे आनी गोंयच इंट्रस्टाक बरी डिसिजन घे. जे कोण मतांनी आहले म्हाका सो ते फोंडा आतां आलो लागले डिसिजन घेता चोय मनोहर पर्रीकर. हांवें असेंब्ली कॉलिंग अटेंशन दिली 2 मॉडिफाय करुया म्हणपाक लागलो. आजून देखून म्हाका चान्स दिवना. स्पीकर डिडंट अलाव. आतां तेच भायर हांवें लेटर बरयलें चीफ मिनिस्टराक. फालीं पोतून लेटर बरयलें हांवें ती पब्लीक मानी म्हणून. कॅबिनेटान डिसिजन घेयलें म्हणटाय ते आतां कोणागे आदाराचे घेयले. तुमी कोण लोकांगे पयसो कोणा तुमी विचारपाक. मनोहर पर्रीकरान along with Matani and many leaders, many people from Goa, thousands of people of Goa fought for SEZs. तेदोना मनोहर पर्रीकरान स्टेटमेंट केल्लो ओ रादर 86 अलॉटमेंट पडे आहा ते इलिगल म्हणून आनी 480 कोटीचें लॉ स्टेटा केला म्हणून आनी 50 कोटी कमिशन मिडलमॅना दिलें म्हणून. गोवा गव्हर्मेंटान ऑफर दिल्या विल सेटल इट म्हणून. 300 कोट्यो तांकां फारीक करपाच्यो. ताणें पयशे फारीक केले ते पत्ते दिवपाचे अलॉंग विथ इंट्रस्ट. आतां हे म्हाका समजना मनोहर पर्रीकरा गेले एक सायडीन तो पयलीं बोर्ड मारतालो की थिंगा सगळें इलिगल चोरलां आनी हायलां म्हणून. आतां कितें जालें चोरलें तें तो पार्ट ऑफ द चोरलां आय डोंट नो. रेजिनाल्डान सरकाराच्या कार्यप्रणालीचेरय टिका केल्या. मोडस ऑपरेंडी चोयल जाल्यार हायकोर्टान केसीची इन द केस ऑफ SEZ एंड एज वेल एज कझिनो प्रायडाची कझिनो महाराजाची सेम तेणी सेटल केला इश्यू. आतां मदय बसून चोय तो म्हणटा आज आनी हें वचना म्हूण आपण एपील वचना म्हूण. दीस स्मॅक्स अ बीग कॉन्ट्रोवर्सी बीग स्कॅम. SEZ कोण आहाय प्रमोटर्स डेल्टिना वाले आहाय कझिनो वाले आहाय फार्मा कंपनीज आहाय सगळे एकूच दे ऑल द सेम ग्रुप ऑफ पीपल. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. रस्त्याची दुर्दशा बेगीन जाग्यार घालात नाजाल्यार गांवचे लोक रस्त्यार देंवतले. नावेलीकारांनी सरकाराक शिटकावणी दिल्या. नावेलीच्यान राष्ट्रीय महामार्ग पासार जाता पूण वर्साचे 12 म्हयने हो रस्तो फोंडकुलांनी भरिल्लो आसता. रस्त्यावेल्या फोंडकुलांतल्यान गचके खायत वचप ही आतां नावेलकारांक सच्चेत जाला. गोंयांत रस्ते अपघातात वाड जाल्ल्यानय सरकारान चिंता उक्तायल्या. पूण भौशीक बांदकाम खात्याक रस्ते सारके करपाक अपेस आयला. संबंदीत खात्यान रस्ते सारके केले ना जाल्यार रस्ते अडयतले अशी शिटकावणी थळाव्या लोकांनी दिल्या. तुम्ही हे कोटे रोड करे आमगे गोंयकार सांबाळे हांव नको तुमी हे लायट सिग्नल लायट हे लायट करून पावता. पयलीं रोड करे मागीर सिग्नल लायट करे. हांव मागता आमगे आमदारा कडेन हे बेग कोचे आयज तरी कोणाय तो हाल्या आमी ह्या हातोर हाय सगळे हांव थिंगान आम रोड करतले पब्लीक करतले आनी गोवोरमेंटाक दाखयतले बाबा आम कोताय म्हणून. नाजाल्यार तेमी एक्शन घेतले इमिजिएटली हे इंजिनियरांचे तेंचे हे कितें काय म्हणून आमगे सिकेडी रोड चोय आख्खो हें जाला
तो हातले इगोजी लोक कोट आहे लोक बेजार जालो आहे हांव नको MLA कोणे कित्याक काम करूं जायना काय म्हूण एक इंचार्ज घे नायल घे भायर घे पूण कोणता नायल कोण दाखोय आमगे लोकांक प्रॉब्लेम आहा कित्याक आम आदमी लोक बेस्ट गाडी घेवन भोंवताय मोटरसायकल घेवन भोंवताय देखून हांव मागता इमिजिएटली आमगे MLA कोणे हे करचे ना आयज आमी हेंक फोन करतले हिंगा हो फोंड आहा तो सारको प्रॉब्लेम जाता कित्याक सकाळीं एक दोग जाण भुरगीं ते 5-7 आसा दोग जाण भुरगीं पडलीं पयर काल पयर कितें एक बायल उडय बायल पडली त्या फोंडा पण आनी हो प्रॉब्लेम स्वताच हिंग जाता कित्याक ह्या फोंडा लागून हिंगा कित्याक जाता हिंगा तो फोंड चड व्हड जायत कित्याक वयता हिंगा ट्राकूय तशी वयताय आनी ट्राका लागून तो फोंड आडत वयता सो हो फोंड आमगेलें करपाक आमकां तें दिसतालें म्हाका जिलाचेर हें करपाक दिसतालें पूण हायवे आमच्या जिला करपाक मेळना सो मुगेलें एक सारको रिक्वेस्ट आहा की तेणें PWD हो हायवे हेणें तो मातशें पॅच मान कोच न्हू कित्याक तो ट्राक वयता आनी आमकां व्हड जाता नाविलेच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. तळावले फोंड्यां जाल्ल्या अपघातांत 3 जाण जखमी जाल्यात. तातूंतल्या 2 जाणांची भलायकी गंभीर आशिल्ल्यान तांकां बांबोळे गोंय वैजकी रुग्णालयांत व्हेल्या. चुकीचे दिशेन वचून जीपीन डिओ स्कुटरीक धक्को दिल्ल्यान हो अपघात जालो. जीपीन कितें बिगाड जालो हाची चवकशी पुलीस करतात. ह्या अपघातात बायलेक मातशें लागला तर बापूय आनी चल्याचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. ह्या कुटुंबाची ओळख पटल्या. हे कुटुंब तळावलेचे रावपी. फोंड्यासावन ते आपल्या घरा डिओ स्कुटरी वयल्यान वताले. फोंड्याच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. अन्नपूर्णा आणि श्रावण सृजन या 2 पुस्तकांचे प्रकाशन पणजेत जाले. दोन्ही पुस्तकां श्रावण म्हयन्याकडेन नातें दाखयता. ही पुस्तकां उजवाडाक हाडपाक सुमार 83 जाणकारांनी योगदान दिलां. कालिका बापटान ते खातीर फुडाकार घेतिल्लो. हो पुस्तक प्रकाशन सुवाळो GCCIच्या सभागृहांत जालो. ह्या सुवाळ्याक धेपो उद्योग समूहाच्यो कार्यकारी संचालक पल्लवी धेपो मुखेल सोयरे म्हणून हाजर आशिल्ल्यो. All of us need to get into fields what we truly enjoy, and at the same time, I think life is too precious for us to waste time doing things that we don't like. So might as well pursue things that we really enjoy doing. In fact, of course, both our books are highly collaborative in nature, with different talented artists, coming from different fields. We have Misters Pramod Tai and Nilima. In fact, both of them have done a commendable job. Today, whatever I am, whatever thoughts I carry in my mind, and whatever the way my character is and my entire behavior is based on what I read from the women authors and the writings of women. Men have entertained me a lot, whether it is James Hadley Chase or whether it is Stephen King, Sidney Sheldon, or whether it is even our own, of course, Premchand, Munshi and Rabindranath, and these stories are definitely from which we get to learn a lot. But the literature that I was exposed to, men were entertaining, definitely, pastime, but it was women. It was women authors who have instilled all the values. Whatever I am today is because of the writings of women authors. I believe that we are what we eat, and we should eat what is cooked in our kitchen, not in somebody else's kitchen. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. गोंयकार आशुतोष पेडणेकार संवसारीक रॅकेटलॉन सर्तीन वस्ताद थरला. 45 वर्सां वयल्या दादल्यां खातीर ही सर्त हालींच झुरीच शारांत जाली. नौदलांत अधिकारी आशिल्लो आशुतोष भुरगेपणांत पणजेच्या पीपल्स विद्यालयांत शिकतालो. रॅक्टेलॉन ह्या खेळा प्रकारात खेळगड्याक दुसऱ्या खेळगड्या विरोधात टेबल टेनिस, बॅडमिंटन, स्क्वॅश आणि टेबल टेनिस खेळचे पडटा. दर मॅचीक 21 पॉइंट असतात. या 4 मॅचींनी चड पॉइंट मेळोवपी खेळगडो ही सर्त जिखता. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. ते करीस नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.